राधिका पालेकर तुम आगे बढ़ो। वाडकर वाड्याचेर आसा श्री देव साखळेश्वर मूळ पुरुष आणि सवासणी आयज आमी नाल केळी दवरून त्यांचा आशीर्वाद घेतलेलो आसा। तसेच आमच्या भायरातले सगळे भाव भयणी हांगासर आयज व्हडल्या संख्येन उपस्थित आसात। तसेच त्यांच्यानी असेच माझ्या फाटल्यान रावन आमकां असोच सपोर्ट करपाचो अशें हांव त्यांच्या कडेन मागता। आयज आमी हरमल मतदारसंघातल्यान राधिका उदय पालयेकर ही ZP मतदारसंघात कॉन्टेस्ट करपाक आसा। सो आमी हांगासर भायटवाडा कोरगांव हांगासर प्रचार सुरू करपाक साखळकाराक नाल दवरलेलो आसा आनी प्रचार सुरू केल्लेलो आसा। तशेंच आमचे हांगासर उपस्थित सरपंच पंच मेंबर तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ता तशेंच हांगासरले वोटर्स लोक सगळे हांगासर उपस्थित आसा आणि भरपूर मतांनी आमी तिका निवडून हाडचे अशें हांव लोकां कडेन मागता। गणेश मंदिर आणि नागगावडा देवाक आमी श्रीफळ दवरून आयज हांगासर आमी बालकाजन हांगासर डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक सुरू केल्लेले आसा। तशेंच आमचे बालकाजनातले सगळे आमचे भाव भयणी तशेंच आमचे पंच सरपंच सगळे हांगासर फूल पंचायतीची आमची टीम हांगासर उपस्थित आसा आणि खूप सांगपाक प्राऊड दिसता की माझे बालकाजनातले सगळे माझे भाव भयणी आज माझ्या बरोबर डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करपाक भायर सरलेले आसा। हे पळोवन म्हाका खूप बरें दिसता। तशेंच आमी कोरगांव आणि हरमल पालये हांगासर 12-13 बूथ केल्लेले आसा कंप्लीट आणि उरलेले आमी फुडें कंप्लीट करतली। नमस्कार गणपती नागगावडा। आज आमचे उमेदवार राधिका उदय पालयेकर हे हरमल ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी रावलेले आसा। आज आमचं फुल तेका सपोर्ट हा बालकाजन हे बालकाजन आता डोर टू डोर कंपनी तशेंच हांगासर मानशी मायंड हे आता आयज करतलो आमी। तशेंच आमकां प्रतिसाद खूप जणांचो आसा आणि ही 100% सीट ही थरलेली आसा 110%। त्याच्या फुडें आमचे खंय तरी आमचे केरी हरमल पालया यांचो सुद्धा आमकां फुल सपोर्ट आसा। त्यांच्यानी सुद्धा आमकां सांगलेले आसा की तुम्ही पुढे सपोर्ट कर नेट धरा आम्ही आहात म्हटला म्हणजे बरं आहात। तसेच लोकांचा प्रतिसाद आमकां खूप मेळिल्लो आसा। तशें हांगासर आमचे सरपंच माजी सरपंच तसेच आमचे हांगासर आमचे नांजी संदीप नांजी हे आयज आमचे एक्स सरपंच आसा तेचो जो आमकां फुल एक सपोर्ट आसा। तशें हरमल गांवांत आमकां फुल सपोर्ट आहा पालये केरी हेंचो सगळ्यांचो आमकां प्रतिसाद आहा। राधिका पालेकर ही ZP रावल्या आणि एकदम बरी कॅन्डिडेट आसा। तिजो घोव म्हजो फ्रेंड उदय पालेकर आणि हेल्पफूल आसा। तर माझे एकच सांगणे सगळ्यांक म्हणजे पालया केरी म्हण कोरगांव सगळे आमचे इलेक्शन वोटर्सांक ही जाता तितली उदय पालेकराचे बायलेक म्हणजे माझी फ्रेंड राधिका पालेकर तिका मत घालचे आणि मतां भायर घालपाची ना। आपले नाते हे ते आपले तकली चल्या तुम्ही की कोण बाबा बरो कॅन्डिडेट तो। खूप जाण तुमचे कडेन येतले आश्वासन येतले पैसे येतले आयज पैसे दितले ते तुमचे आयुष्य जावचें ना त्या पैशांनी 1000 दितले 2000 दितले जावं 10000 दितले ते 15 दिसांनी सोंपले। फक्त हे उरतले तुम्ही की बरे केल्ले वोट जाता तितलो राधिका पालेकराक घालचो सगळ्यांनी ईच अँड एव्हरी वन हांव सांगता आणि युवाक सांगता हांव तुम्ही विचार करा बारीक BJP हे हांव डायरेक्ट सांगता हे ते पळोव नाका। तुम्ही इंडिपेंडंट आसूं नाल्यार आनी कितें आसूं पण राधिका पालेकराक म्हणून वोट घाला। गणपती कुलदेवता नागगावडाक नमस्कार करून आज तुमकां सो राधिका उदय पालयेकर ही आज आमकां ZP कॅन्डिडेट म्हणून लाभलेली आहा। तशेंच तेचो मिस्टर माजी सरपंच उदय पालयेकर हेचे कार्यरत बऱ्यापैकी चालू आहा आणि ह्याच्या पयलीं सरपंच आसतना बरे कार्य करून दाखयलेले आहा। आज ह्या कार्याक बघून आज आमचो गाव सुद्धा खुश आहा म्हणून त्याच्या फाटल्यान आज पूर्ण आमचो कोरगांव गाव जो हरमल पालये केरी हे सर्व गाव आज तांकां पाठिंबो दिल्लो आहा। आज आमकां 100% गॅरंटी आहा की ही सीट अशी की बहुमतांनी निवडान येतली। आयज आमी कॅम्पेनिंग बालकाजनान आसा देव गणरायाक तशेंच नागगावडा एका श्रीफळ दवरून आमी डोर टू डोर आता चालू केल्लेले आसा आणि वेळोवेळी ह्या कोरगांव गावाचेर अन्याय जायत गेल्लेलो आसा। तर अन्याय खंयच्या मार्गान जाल्लेलो आहा तर आमची कोरगांव ही व्हडली पंचायत वोटींग चड ह्या पंचायतीन 100,000 जाल्यार ह्या कोरगांव पंचायतीत वेळोवेळी खंय फाट केल्लेली आसता। तर पयलीचो मुद्दो म्हटल्यार आमी जे हे तालुक्याचे मनीस आहात आमकां मोपा सुद्धा काउंटर आमकां टॅक्सीचो दिवंक ना की थंय सुद्धा डावल्ले गेले कोरगांवां
फक्त कोरगांव ह्यो मतांकच तो उरलेलो आसा. दुसरी गजाल एक काउंटर एक गजाल जाली. ब्लू आणि व्हाईट काउंटराक आमचे भुरगे पालयेचे आसात, केरयेचे आसात, आरांबोलचे आसा. त्या युवकांक सुद्धा आमच्या थंय टॅक्सी काउंटर दिलो गेलो ना. दुसरी गजाल आयज काय सपन पडोवंक ना की कोरगांवान फाल्यां झडपी जातलो म्हणून. आतां नेते आमचे हांगा कोरगांवान वावरतात की जॉब दिता म्हणून. अरे बाबा तूं जॉब दितले जाल्यार फाटल्या 3.5 वर्सां जाल्यार आमी एक्टींग आमचे मिसेस थंय काम करतात. बहुजन समाजाचे आमी जाल्यार आमची मिसेस जाल्यार एक कोणी बुके सुद्धा घेवन येवंक ना. माझी मिसेस बहुजन समाजाची भंडारी समाजाची सरपंच जाली जाल्यार एक खंयचो नेतो येवंक ना. पूण आतां ते नेते आपली जात आनी हे सांगता. आमी मनुष्य धर्म ह्यो घेवन आमी फुडें वयता. आमच्या वांगडा मुस्लीम भाव आसा. मुस्लीम भाव जेव्हा सरपंच जाता हांगा हे जालो भूकंप जालो कोरगांवान. अरे कित्याक लागून? अरे आमचे किरिस्तांव भाव सुद्धा आमच्या वांगडा आसात. आमी तेंगेर किरिस्तांवांगेर वयता, मुसलमानांगेर. आमी एकच धर्म माणुसकी धर्म फुडें घेवन गेल्लेले आसा. आतां परतून विशयाचेर येता की आयज जर जॉब दितात जाल्यार हे 2 वर्सां पयलीं तूं येवन ते जॉब दिवपाक जाय आसले भुरग्यांक. आयज तूं गाजर दाखोवं नाका भुरग्यांक. जॉब दितलो नाजाल्यार आनी कितें दितलो हे काणये आतां आयकान कोरगांवकार इटले आसात. कोरगांवान जर एका पक्षाक याद जायना ना एक दीस की कोरगांवच्या कॅन्डिडेटाक तिकेट दिवंक जाय म्हणून. आणि आयज जातीचो विशय इलो जाल्यार मराठ्याक तर फटयलो. आयज कॅन्डिडेट मराठा समाजाचो आहा जाल्यार ते सुद्धा समाजाक फटयलेलो गेलो. आयज सगळ्यांक पानां पुसलेली आहा. आयज राजकारण करतले आनी तेवटेन आमकां एक तर ह्या पेडण्यान घाला तरी नाजाल्यार हरमला तरी घाला ते कोरगांव. आमी खंय तरी मोदी रावान चिराडले गेले वयता. कित्याक तर तो झेडपीचो कितें पावर्स आहा ते कितें आहा ते झेडपी आनी आमदार जर एक जावन तर ते तालुक्याचो विकास करू शकता. एक तर आमी ना घरका ना घाडका कोरगांवची स्थिती जाता. आयज जे रेंवेचो धंदो आहा तो सुद्धा खंय तरी तेंचेर अन्याय जाता. पण ह्या युवकांक करप कितें? आनी आयज युवक आनी युवतीक सांगता नोकरी दितले म्हणा. खंयच्या तरेन नोकरी दितले? आयज म्हाजो चेडो म्हाका विचारता डॅडी तुज्या कडेन हांव जेन्ना ग्रॅज्युएट जातलो कडेन तूं 50 लाख आहा काय विचारता. आयच्या भुरग्याक शिकता ताका कळटा की जॉब बेश्टो मेळना म्हणून 50 लाख मेजूचे पडटा. म्हणजे आपूण जेन्ना जातलो तेन्ना आतां 25 लाखान मेकता जाल्यार फुडें 50 लाख जातले म्हणटा. तर त्या शिकतल्या भुरग्याक कळटा. आनी खंयचे जॉब दितले आनी कितें करतले काय कळना म्हाका. खंयचे जॉब दितले ते मतां खातीर कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागला आनी तुमी कसले जॉब दितले? अरे तुका काम करपाक जाय जाल्यार 2 वर्सां पयलीं येवन काम कर न्हू कोरगांवान. जे आतां आमी डोर टू डोर वयता ते खंय पेवर्स खंय पावले? एक फायल हलना ना. 3.5 वर्सां केन्ना कोणी येवन नेत्यांनी चौकशी केल्या की पंचायतीक येवन बसल्यार सरपंच पंचायती नांवां खबर नासतलीं. आतां कितें फुगडी स्पर्धा येवन हांगा कोरगांव फुगडी घालप ती तशें जायना ना न्हू. अरे तुमी हे नेते हांव वेलकम आहा. तुमी बसा पंचायतीक. तुजें कितें आसा? आतां एका पंचाक उठयतात. कितली पडटली मतां? बांदून दवरल्या मतां. लोक बरे हुशार आहा. मतदार बरो हुशार आहा. मतदार राजा आसा. आयज बरें वायट कळटा कोणाक वोट दिवपाक जाय ते. हे अशें न्हू की इले कोरगांव मोठी पंचायत कोरगांवां धुमशाण घालप ते डिवायड करप. आयज कोरगांवकारांक जर स्वाभिमान आनी अभिमान आहा जाल्यार कितें ते दाखयतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.